वडाची पुनव म्हळ्यार बायलांचो उमेदीचो व्रत। वडाचे पुनवे निमतान शुक्रारा सकाळच्यान बायलांची लगबग सुरू आशिल्ली। शृंगार करून बायलांनी लागच्या वडाकडे वचून पारंपारीक पद्धतीन वडाची पूजा केली। धागो गुंफीत वडा भोंवतणी फेरे मारताना बायलांनी आपल्या मनातली इच्छा प्रकट केली। दिवचल सयत वेगवेगळ्या वाठारांतल्या वडाकडेन सवाशीण बायलांची गर्दी दिसून येताली। आज वडाची पुनव आणि आज आमच्या बायलांचो एक उमेदीचो दीस कसो म्हणजे आज आमी बायलो सगळ्यो मनापासून हांगासर येवन वडाची पुजा करता आनी अशें आमच्या मनाची एक श्रद्धा की आमी हांगा वडाची पुजा केली। सकाळी न्हांवन धुवन सगळे आपले शृंगार करून बायलो हांगा येता वडाची पुजा करता आनी अशी एक श्रद्धा आसा की हांगा पुजा करतली आमी आनी 7 जन्माचे आमी आमच्या घोवाची एक व्हडलें आयुश्य आरोग्य ताका बरें मेळूं हें आमी देवा लागीं मागता। ती एक आमची मनाची श्रद्धा। पावस मे सोंपलो, जून लागलो, पावस स्टार्ट जालो की आमकां एक ती आतुरता लागता की आतां केन्ना वडाची पुनव येतली। आनी जी नवी व्हंकलो आसता, ज्यो पळय चलयो लग्न जावन गेल्ल्यो आसता, तांच्या आवयांक सुद्दां एक हुरहूर आसता की तांकां आतां वजें पावोवपाक जाय म्हणून। तें वजें सुद्दां न्ही जो गरिबांतलो गरीब आनी श्रीमंतांतलो श्रीमंत अशें हें ना की एक ती भावना की फ्रुट्स कितें हाडपाक जाय, वडाची खांद्यो दिवपाक जाय म्हण ताका कडधान्य कितें दिवपाक जाय उपासा खातीर सुद्दां तें सुद्दां न्ही एक आवय आपल्या मना पासून एक सगळें लागीं करता आनी आपल्या धुवेक धाडटा। सो ती सुद्दां एक मनाची तांचें हें की तें वजें दितलें आनी ती आपली चली आतां वडाची पुजा करपाची आसा। आनी आज सगळ्यो जाणां बायलो हांगासर उमेदीन आयिल्ल्यो आसा। सगळी पुजा तुमी पळोवंक शकता, पुजा चालू आसा आनी सांजचे सुद्दां बायलो एकामेकागेर वतात। पयलींच्या काळान कशें आशिल्लें, बायलांक घरांतले भायर सरपाक मेळनाशिल्लें, सो हो एक निमतान ती घरांतली भायर सरून ती वताली, एकामेकागेर वताली। ते दोण्याच्या निमतान म्हण, कपलाक लावपाच्या निमतान म्हण, पण ती घरांतली भायर आपले काम धंदे सोडून घरांतली भायर वचताली। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।